मोबाईल बंद करा. चला पुढे चला पुढे. नमस्कार. श्री विठ्ठल देव पंचायतन प्रसन्न. चैत्र महिन्यात साखळेची चैत्रीची जी परंपरा असा जवळजवळ 550 वर्षांवयली परंपरा असा आणि ह्या परंपरेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे वीरभद्र उत्सव. शिरोळकरचे घराणे आसा त्या घराण्यांक ह्या वीरभद्र सादरीकरण करपाचो मान फावो जाता. खरें म्हळ्यार गोंयांत खूब कडेन वीरभद्र जाता पण फातोडेर टायमार जो वीरभद्राची जी परंपरा आसा ती गोंयांत एक साखळेकूच आसा. आणि दुसरें म्हळ्यार हातून एक आमचे भावनीक नाते आसा. एक परंपरागत ज्यो फॅमिली आसा हिंदूभाशी फॅमिली हांचोय ते कडेन संबंध आसा किंवा आमचे ह्या वाड्यार विठ्ठलापूर जे वाडे आसा ते आमचे वाद्यवृंद आसा न्ही ते सगळे विठ्ठलापूरचे लोक ते पळयतात आणि प्रत्येका कडेन ही परंपरागत कामां वांटून दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे हे वेवस्थीत शिस्तबद्ध क्रिया हे चलत आसा आणि पुराय गोंयचो लोक हो उत्सव किंवा वीरभद्राचें दर्शन घेवपाक मुद्दाम हांगा येता. म्हणटकूच आता ही प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जाल्ल्या कारणान ह्या उत्सवाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जाला आणि खरें म्हटल्यार गोंयभर किंवा गोंयाच्या भायर जे नामना पावोवपाक ह्या मिडियाचे खुबशे म्हाका दिसता सहकार्य आसा. आमचे पोलीस भाव हांगा सहकार्य करतात, सगळो गांवचो लोक हाका सहकार्य करतात आणि हो उत्सव वेवस्थीत रित्या फाटली 20 शतकां किंवा परंपरेनुसार हे चलत आसा. जी आमची देवस्थान समिती आसा आनी कुटुंबी आसात हे संबंध हांगा सहकार्य आसता. एक म्हणजे हाजो जो वीरभद्राची एकंदर जी रूपरेखा आसा किंवा रुद्र रूप हे पळोवपाक आणि दीपचंदी रागाचेर ही बंदिशान हे वाद्य करून चलता ताका लागून वातावरण एक वेगळें गांभीर्य निर्माण जाता. म्हणटकूच ह्या उत्सवाचें दर्शन सगळ्या लोकांनी घेवचें, वर्सवर्स पळोवपाचो आणि हे उत्सव पळयल्या शिवाय न्ही आमची भावनीक त्याग निभावना प्रत्येकाक दिसता ह्या हातून आपूण वांटो घेवचो. आणि अशा तरेन ह्या देवदिकांच्या पुण्यान खरें म्हणजे साखळी हो देवांचो गांव, देव देवतांचो गांव आणि ताका लागून ह्या चैत्र म्हयन्याचे मुख्य आकर्षण चैत्र उत्सवाची आयज सोंपता. आयज बरोबर 8 वरांचेर हांगा जो रथ आसा पारंपद रथ तो हांगा आमच्या देवळा भोंवतणी फुगल्लो वतलो आणि मागीर उत्सवाची खऱ्या अर्थान सांगता जातली. सगळ्यांक देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.